गाइज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. हांवें बीन बरी आसा. सो दनपारची ना 12:30 जाल्ली आसा, म्हटल्यार 12:30 पावणे 1 तुमी म्हणू शकता. आणि फायनली खंय तरी आतां व्हिडिओ हांव स्टार्ट करता. सो एक्चुअली ना व्हिडिओ वदळ स्टार्ट केलो, म्हटल्यार सगळ्यात पयली रेसिपी जी आसा ती शूट केली आणि आतां म्हटलें व्हिडिओ स्टार्ट करूया प्रॉपर. आणि त्याच बरोबर मुद्दाम असो आयचो व्हिडिओ जो आसा ना तो दनपारा असो लेट स्टार्ट केलो, कारण सांजचे एक्चुअली ना आमकां एक फंक्शन सुद्दां आसा आणि तेची मातशीशी तयारी करपाक जाय. सो तेका लागून ना व्हिडिओ मातसो लेट जालो स्टार्ट करूं. आणि त्याच बरोबर म्हटल्यार आतां फ्रेश जावंक वयतात, सो तेच्या पयलीं बीन व्हिडिओ स्टार्ट करूया, कारण थोडे फारशे म्हाका फेस पॅक बीन लावपाक जाय खूब दिसांनी. कारण काय फेस पॅक म्हाजो कसो जाला, एकदम टॅनिंग बीन जाल्ली आसा, विचित्र जाल्लो आसा. सो तेका लागून अशे तरेन व्हिडिओ जो आसा तो स्टार्ट केला हांवें, म्हटल्यार खंयचे खंय कपडे बीन हे बीन म्हणटात तशें. सो म्हटलें मागीर फ्रेश बीन जातलें. आनी त्याच बरोबर ड्रेस बीन सिलेक्ट करपाक जाय, आतां खंयचो घालूं खंयचो नाका, कन्फ्युजन म्हणटा तशें. सो तुमचे बरोबर म्हटलें शेअर करूया म्हजें कन्फ्युजन कितें आसा ड्रेसा बद्दल तें. सो अशें आसा. सो सगळ्यान पयलीं म्हणटा तशें फेस पॅक करतलें. होममेड आसा, होममेडूच लायता, अशें बाकीचें कांय लायना, कारण म्हाका तें सूट जायना म्हाज्या स्किनीक आनी मागीर एलर्जी जाता तोंडाक बीन, म्हाज्या हातीक बीन. इवन बॉडी लोशन सुद्दां लायत नाय जाल्यार म्हाज्या हातीक बीन आख्खी एलर्जी सुट्टा. सो तेका लागून हांव तसलें कांय झंझट घेवंक बसना. घरच्या घरात बेसन, हळद हे सगळ्या गोश्टी लायता, तेची म्हाका संवय आसा एकदम परफेक्ट म्हणटात. सो आतां फेस पॅक हांव सगळ्यात पयलीं रेडी करतलें. सो ते बीन तुमच्या बरोबर शेअर करता. आणि जाता जाल्यार ना पार्ट 1 पार्ट 2 अशें करतलें हांव व्हिडिओ, कारण बर्थडे जो आसा ना तो आमच्याच फॅमिली मेंबराचो आसा, फर्स्ट बर्थडे आसा. सो सांजची आमी थंय वयतलीं आणि तोय बीन संजूच्या सायडीनसून आसा. सो संजू बीन मागीर येतलो. सो हो जो आसा तो पार्ट 1 आसतलो आणि तो जो आसतलो तो पार्ट 2 आसतलो. पार्ट 2 तुमकां हांव बर्थडे सेलिब्रेशन शेअर करतलें. ओके, सो अशें आसा. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. आनी फर्स्ट बर्थडे आसा, सो त्याच बरोबर म्हणटा तशें गिफ्ट बीन सगळें पॅक करून दवरलेलें आसा, तेजी कांय प्रॉब्लम ना. गिफ्ट बीन संजूगेर ऑलरेडी व्हरून दवरला, कारण ते भरपूर हेवी आसा, तेका लागून पयलीं थंय व्हरून दवरलेलें आसा. सो ही सगळी तयारी जाल्ली आसा. फकत आतां ड्रेस बीन म्हाका सिलेक्ट करूंक जाय, फेस पॅक लावंक जाय. आणि हांव फेस पॅक लावन मातशें बसता म्हणसर तुमकां रेसिपी शेअर करतलें. एक ड्रॉप करी ती रेसिपी हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाची आसा. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. तर चला सगळ्यात पयलीं फेस पॅक कसो कितें करता हें तुमचे बरोबर शेअर करता. आनी तेच्या मागीर तोंडाक रगडटा मातशें हातीक बीन, हात बीन कशे जाल्यार पळयात सामके, वताक बीन फिरोन. सो वताक बीन काम करता न्ही हांवें तेका लागून. आनी केंसांचे हेअर वॉश करतलें हांव आतां, बरो शॅम्पू कंडिशनर लावन म्हणटा तशें. सो चला तर फेस पॅक रेडी करूया, फेस पॅक लावया, फेस पॅक सुकता म्हणसर रेसिपी पळोवन घेवया. ओके, सो गायज हांगसर ना हांवें होममेड फेस पॅक करपाक घेतलें. सो जे म्हाज्या स्किनीक सूट जाता तेच गोश्टी हांगसर घेतलेले आसा. फकत 3च आयटम घेतले, हळद, दूध आनी बेसन. हे 3 गोश्टी हांवें घेवन हांगसर बरे तरेन पेस्ट कशी मिक्स करून घेतली. सो तुमकां जाय ते जे सूट जाता ते गोश्टी घेवन होममेड करूं शकता. सो गायज अशा तरेन फेस पॅक म्हाजे रेडी आसा. सो एक्चुअली म्हाका हितून इल्लेशें तेल घालपाचें आसलें, म्हटल्यार हांव तेल घालता, दूध चड घालिना, तेल घालता, कारण तेल घातल्यान एका फेस म्हणटा तसो बरो स्मूथ जाता, स्कीन आमची बरी सॉफ्ट जाता, तेका लागून तेल घालता हांव, कोकोनट ऑयल म्हणटा तशें. बट आतां सद्या घालूंक ना, बाकी इतलेंच सद्या घातला. सो हे एका जाग्यार बसतलें आनी ल्हान घेतलें आनी तेच्या उपरांत मागीर रेसिपी जी आसा ती कंटिन्यू करतलें. आनी रेसिपी जाल्या उपरांत मागीर हांव ड्रेस बीन हे करतलें, पळोवया कशें कितें तें. सो चला सगळ्यान पयलीं हे लावन घेवया. आनी भायर इतलें कडक वत सुटलां ना, भयानक सामकें. सो चला हे पळयात. सो गायज म्हाजो ड्रेसअप पळोवन नाय हांसो नाका, हसना मना हे, कारण सद्या हे टी शर्ट बीन नाय मागीर पिड्ड्यार जाता, तेका लागून हांवें हो नॅपकीन हे केला, जो वेस्ट आसा तो, तेका लागून. आनी हांव आतां घसडटलें तोंडाक. सो इयरिंग्स बीन काडूंक जाय म्हाका. आनी अशें कोण कोण करता होममेड फेस पॅक हें म्हाका कमेंट करून सांगात, कारण हांव तर अशेंच करता. आनी आतां लावपाक जाय सगळें तोंडाक. सो हे सुकता म्हणसर ना बाकीचें काम करून गावतलें म्हाका. आनी बरें जालां पातळ सामकें, अशेंच जावपाक जाय. सो सुकपाकूय बरें आनी प्लस म्हणटात तशें लावपाकूय बरें.
सो खूब दीस जाले एक्चुअली फेस पॅक बीन लावंक नासलेले हांव न्हय कसलीच क्रीम बीन तोंडाक एक्चुअली लायना कारण म्हाका न्हय सूटूच जायना कितें अशें लावपाक वचत न्हय जाल्यार इवन सोप सुद्दां हांव न्हय कसलोच असो लायना आनी म्हाका ते लायकूय ना अशें चड मेकअप एंड ऑल करपाक अशे तरेन सगळ्याक ल्हान घेतले हातीक बीन ल्हान घेतले हात बीन कसले जाल आनी गोबर पळय गोबर कशें जालें गोबर कशें तुमकां घरा बसले बसले म्हाजो फॅशन शो पळोवंक गावतलोच सो चंदन पावडर बीन आसता न्हय मुल्तानी माती बीन बेस्ट सामकी ती बरी एक्चुअली लावपाक बीन सो अशे तरेन जाल्लें आसा सो मागीर हांव हातीक बीन लायतलें ओके हे बरें सुकोवन घेवपाक जाय मेन म्हटल्यार म्हाका अशें करून संजयाक व्हिडिओ कॉल करूंक जाय कितें म्हणटलो जादू जावन खंय वयतलो म्हणटलो जादू सो गाय सगळे तोंडां हांगा बीन लावन घेता आनी मागीर तुमकां लूक दाखयता म्हाजो कसो आतां बावटे अशें ओके सो गायज हांवें न्हय फूल तोंडाक अशें लावन घेतले आनी आतां थोडे फावट अशें मसाज करतले आनी त्याच बरोबर हातीक बीन अजून लावंक ना कारण हातीक तर हांगा बसून लावं शकना सगळे जमनीर पडटले सगळे दिवानाचेर पडटले आनी तेच्या भायर मम्मीची तापोवणी खावची पडटली म्हाका सो तेका लागून हांव बाथरुमान वचूनच सगळे मागीर लायतले सुशेगाद बसून सो अशें आसा बाकी बेस्ट जालें फेस पॅक म्हणटा तशें बरे तरेन मसाज करूंक गावता पातळ जालें बरें दाट अशें जावना सो सुकोवपूय बरें चला तर हे सुकता म्हणसर तुमकां हांव एक रेसिपी शेअर करता तुमचे बरोबर ऑलरेडी एक्चुअली ही रेसिपी हांवें शेअर केल्ली आसा बट आतां खुबशे सबस्क्रायबर म्हाजे नवीन आसा सो तांकांय बीन म्हाजी रेसिपी मेळपाक जाय म्हणून ही परत शेअर करता आनी जर तुमकां ही रेसिपी पळोवपाची ना ऑलरेडी तुमी पळयल्या जाल्यार स्कीप करून फुडें पळोवंक शकता फुडलो व्हिडिओ म्हणटा तसो सो आयज हांव तुमचे बरोबर शेअर करपाच्या एक ड्रॉप करी सिंपल अशी शेअर करतले जशी आमी करता तशी सो चला तर ती रेसिपी तुम्ही पळोवन घ्या आनी त्याच बरोबर मागीर फुडें हांव कंटिन्यू करता चला तर आतां आमी रेसिपी पळोवपाक स्टार्ट करया सो सगळ्यान पयलीं एक ड्रॉप करी करपाक हांगसर हांवें कितली तांतयां घेतल्या ती सांगता तुमकां तर सगळ्यान पयलीं हांगसर हांवें घेतलेली आसा ती म्हटल्यार 6 तांतयां सो तुमच्या अकॉर्डिंग तुम्ही घेवं शकता हांवें 6 तांतयां घेतलेली आसा कारण हांव 6 तांतयांचें हुमण करपाचें आसा सो ही पळया सो अशे तरेन तांतयां घेतलेली आसा आतां आमी फुडलें साहित्य पळोवन घेवया म्हटल्यार आमकां हांगसर न्हय सोय बीन भाजून घेवपाक जाय सो तेच्या पयलीं तुमकां सांगता हांगसर इल्लेशें तेल सुद्दां आमकां जाय बट हांगसर हांवें तेल घेवंक ना बट तुमी घेयात म्हटल्यार हांव फुडें यूज करतलें बट हांगसर हांवें तुमकां दाखोवपाक अशें तेल घेवंक ना म्हटल्यार सोय भाजतना इल्लेशें तेल आमकां जाय पडटा सो हांगसर सगळ्यान पयलीं घेतलेली आसा ती म्हटल्यार सोय सो हांगसर न्हय तुमच्या अकॉर्डिंग तुमी हे सगळें साहित्य घेया जशी तांतयां आसा त्या अकॉर्डिंग हे सगळें साहित्य जें आसा तें घेवपाचें सगळ्यान पयलीं हांगसर सोय घेतलेली आसा त्याच बरोबर इल्लीशी ओली कोथंबीर तेच्या मागीर हांगसर लसूण घेतलेली आसा भरपूर अशी पळोवंक शकता तुमी तेच्या उपरांत कांदो घेतलेलो आसा एक कांदो घेतला हांवें उबो कट करून त्याच बरोबर मिरसांगो सुद्दां घेतलेले आसा 2-3 अशे तेच्या उपरांत हांगसर हळद घेतलेली आसा मीठ घेवपाचें तुमच्या अकॉर्डिंग जशें चवीनुसार जाय त्या प्रमाणे तेच्या मागीर हांगसर सोलां घेतलेली आसा त्याच बरोबर हांगसर आलें सुद्दां घेतला हे पळय पळोवंक शकता तेच्या उपरांत परत एक कांदो घेतलेलो आसा बारीक कट करून हो जो कांदो आसा तो फोडणीक लागून घेतला आनी तेच्या उपरांत घेतलेलो आसा तो घरगुती आमचो गरम मसालो सुद्दां तुमच्या अकॉर्डिंग जितले स्पायसी जाय त्या प्रमाणे तुमी घेवं शकता सो हे सगळे साहित्य आसा आतां एक एक करून हे न्हय आमी भाजून घेवया फकत हांगसर सॉल्ट आनी त्याच बरोबर फोडणेचो कांदो जो आसा तो मागीर यूज जातलो बाकी हे सगळे जे आसा ते भाजून घेवपाक जाय आमकां ऑयल तापलेली आसा आतां सगळ्यान पयलीं तेल ऍड करया आलें लसूण मागीर मिरसांगो हे सगळे न्हय
मातशें बरें परतून घेयात। तर आता हांगसर आमकां घालपाक जाय तो म्हटल्यार कांदो, जो उबो कांदो कट केला तो हांगसर ऍड करा। तोय बीन न्हय बरोसो भाजून घेया। तर आमचो कांदो न्हय भाजून रेडी आसा। आता भितर आमी सोय जी आसा ती ऍड करूया। सो सगळी सोय न्हय हांगसर ऍड करा। तर हांगसर न्हय सोय सुद्धा बरी भाजून घेया परतून परतून। तर गाइस हांगसर न्हय सोय आमची रेडी आसा, म्हटल्यार बरे तरेन भाजून रेडी जाली। सो आता भितर ऍड करूया हळद आनी गरम मसालो। सो सगळ्यान पयली हांव हळद ऍड करता। सो ती बीन बरी मिक्स करून घेया। तेच्या उपरांत हांगसर हांव ऍड करता तो म्हटल्यार घरगुती आमचो गरम मसालो। तुमकां जाय तितलो तुम्ही ऍड करा, जशी स्पायसी जाय ते अकॉर्डिंग। तेच्या उपरांत हो बरो मिक्स करून घेया। सो हळद आनी मसालो न्हय दोनूय सोयेन बरो मिक्स जावपाक जाय। तर गाइस हांगसर तुम्ही पळोवंक शकता मसाला आनी हळद न्हय सोयेन बऱ्या तरेन मिक्स जाल्ली आसा। ही पळय, सो हांगसर आमची सोय न्हय भाजून रेडी आसा। सो अशा तरेन भाजून रेडी करपाक जाय, पळोवंक शकता तुम्ही। तर आता ही थंड जाल्या उपरांत न्हय आमी मिरसांग वांटून घेवया। सो गाइस हांगसर न्हय हांव आता कांद्याची फोडणी दितले। सो तेका लागून हांगसर इल्लेशें तेल ऍड करता। तेच्या मागीर न्हय जो बारीक कांदो कट केला तो ऍड करपाचो। तेच्या मागीर हो न्हय बरो मातसोसो मिक्स करून घेया। न्हय कांदो आमचो रेडी जालो। आता इल्लीशी मिरसांग ऍड करूया आमी। नंतर हांव इल्लीशी मिरसांग ऍड करतले। तेच्या मागीर इल्लेशें उदक घाला आणि कांदो जो आसा न्हय तो मातसोसो शिजोवन घेया। आणि तेच्या मागीर बाकीची जी मिरसांग आसा न्हय ती ऍड करपाची। सो हे पळय, एका आता खतखतो काढून घेवंक जाय। तर गाइस हांगसर आता न्हय खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो, पळोवंक शकता तुम्ही। सो आता बाकीची मिरसांग जी आसा न्हय ती ऍड करूया। सो आता हांगसर न्हय उदक घालून इल्लेशें हांव पातळ करतले। तुमकां जाय न्हय तशें तुम्ही हुमण दाट पातळ करू शकता। सो हांगसर हांव उदक ऍड करतले। सो हे पळयात, मागीर बरें मिक्स करून घेया। तरी तुमकां दिसता जर दाट आसा जाल्यार आनी इल्लेशें उदक घालूंक शकता तुम्ही। सर न्हय खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो मिरसांगेक। सो आता आमी भितर ऍड करूया ती म्हटल्यार सोलां। हांगसर न्हय सोलां ऍड करा आणि मिक्स करून घेया। गाइस हांगसर न्हय मिरसांगेक खतखतो येता म्हणसर न्हय ताती फोडून घेवया। सो ताती फोडून आमकां ते स्लो अशें भितर ऍड करपाक जाय, म्हणजे मिरसांगे। सो हे पळयात अशे तरेन न्हय फोडून घेवपाक जाय, पळोवंक शकता तुम्ही। आणि हे आता न्हय मिरसांगेन ते ऍड करपाक जाय। सो आणि एक दाखयता तुमकां फोडून, ते ताती बीन फोडून घेवया। हे पळयात आणि हे बीन ऍड करूया। सो ऍड करून न्हय मिक्स करपाक जायना। अशा तरेन सगळी तांतयां ऍड करूया। सो गाइस हांगसर न्हय सगळी तांतयां आमी ऍड केल्ली आसा। सो आता अजिबात मिक्स करपाक जायना, बरी न्हय शिजोवन घेवपाक जाय।
आता भितर ऍड करूया ते म्हटल्यार मीठ. स्लो अशें मिक्स करा. हे पळयात हांगसर न्हय खतखतो येवपाक स्टार्ट जालो तर सगळ्यात पयलीं न्हय तांतयां शिजली की ना न्हय ती चेक करा स्लो असो हे घालून. हे पळयात सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता शिजोंक ना तरी हांव न्हय एक 5 मिनटां नाल्यार 10 मिनटां परत दवरतले आसले तशें आनी सुशेगाद अशें मिक्स करपाचें कारण नाल्यार हे जातले तेका लागून. सो गायज हांगसर न्हय 10 मिनटां प्रॉपर जाल्ली आसा म्हटल्यार हांवें 10 मिनटां आनीक दवरले तर आतां आमी चेक करूया. सो हांगसर तुमी पळोवंक शकता तांती न्हय बरें शिजलेले आसा. तुमकां जाय तशें तुमी शिजोवन घेया चड टायम जाल्यार चड टायम. तेच्या उपरांत हांगसर आतां ओली कोथंबीर हांव ऍड करतले. करा हे पळयात आनी हलके मिक्स करून घेया. सो हांगसर आमची एक ड्रॉप करी न्हय रेडी आसा. सो तुमी मुद्दाम ही रेसिपी ट्राय करा आनी कमेंट करून सुद्धा सांगा कशी असली ती. तर गाइज आज की ताजा खबर ती म्हटल्यार मम्मी वाचता कल्ली. गोवा न्यूज आज की ताजा खबर. मम्मी वाचतात कडक कडक तल्ली कल्ली. हाय हॅलो कर मगे कल्ली घेऊनच दाखय. आज तिचे फेवरेट नुस्तें आसा कल्ली. सगळ्या हांगसर सध्या कसले गे हे एक तांतयांचे हुमण एक ड्रॉप करी जे तुम्ही पयला आसतले. तर मम्मी हांगसर नुस्तें फ्राय करता एकदम गरम गरम मागीर जेवपाचे. सो नगे कितें म्हणटा तूं कशें आहा तूं घट्ट अजिबात मोव ना मातशें तरी मोव आसतलें कितें तरी. आसली ती पळय तिका कळ्ळें जोक कळ्ळो तिका. सो हात मोव ना गाल मोव ना कितें सगळे मोव मोव जाले. सो गाइस अशें आमचे जोक मदीं मदीं क्रॅक करता आमी. कल्ली मोवत आसतले मातशे काटे घट आसतले. सो दाखयता तुमकां पळयात. हांगसर नुस्तें तर फ्राय जाता. एक्चुअली हांवें तुमकां सांगलेलें हांव फ्रेश बीन जाता आनी मागीर मेळटा म्हणून बट आजून फ्रेश सांगना. सुकोवपाक मातसो टायम लागलो. हे पळय हातीक बीन लायले तर त्या म्हणसर मम्मी म्हणपाली आपण नुस्तें फ्राय करता. सो बरें म्हटलें जावन हांव वयतलें आनी हेअर वॉश बीन करता तेन्ना बरो टायम लागता म्हाका भयानक न्हय गे खूपच टायम लागता हेअर वॉश बीन करता म्हणसर. सो आतां हांव फ्रेश जावपाक वयतलें. एक्चुअली जशें की हांवें तुमकां सांगलेलें हांव फ्रेश जावन डायरेक्ट मेळटा म्हणून बट रेसिपी केली तांतयांचें हुमण केलें आनी तेच्या मागीर मम्मीक रेस्ट. सो नुस्तें फ्राय करपाचें फक्त तिणी. सो एक्चुअली हांव मिनी ब्लॉग एडिट करपाक बसलेलें. सो तुमकां एक अपडेट दिता जो लॉंग व्हिडिओन दिता. सो एक्चुअली हांव डेली आतां मिनी ब्लॉग सुद्दां घालता. खूब जाणां पळयतात सुद्दां खूब जाणां बरो सपोर्ट करता. सो अशेंच सपोर्ट दवरा आनी मिनी ब्लॉग जो आसा तो डेली म्हाजो 5 सुमार येता. ना चुकता आतां हांव ट्राय करतलें. सो डेली 5 सुमार मिनी ब्लॉग येतलो पळोवपाक विसरू नाका. आनी लॉंग व्हिडिओ जो आसा न्हय तो 7 येतलो. सो कळ्ळें आसतलें मिनी ब्लॉग 5 येतलो आनी लॉंग व्हिडिओ जो आसा तो कितल्यांक येतलो गे हय लॉंग व्हिडिओ कितल्यांक येतलो 7 येतलो कळ्ळें. सो चला आतां हांव डायरेक्ट फ्रेश जाता आनी मागीर मेळटा. 2 जाली न्हू. सो गाइज टायम न्हय प्रॉपर म्हणटा तशी 2 जाली आनी न्हावपाक म्हाका भरपूर टायम लागलो. सो अर्दें वर तर थंयच गेलें न्हाता धुता म्हणसर. सो फायनली हांव न्हालें बीन आनी मम्मीन जेवण काडलां. आतां जेवतली आमी कारण 2 जाली न्हय तेका लागून. सो सगळे गळ्यांतली चेन बीन सगळे इयरिंग बीन काडले न्हाताना आनी बरे तरेन बसले आनी एकदम न्हालें सामकें चकचकीत जालें. फेस बी तुमी पळोवंक शकता मातसो असो तरी टॅनिंग गेलो कारण हे जाता सामकें वतान. सो अशें आसा. सो जेवतले बीन मातसो रेस्ट करतले व्हिडिओ एडिट करतले कारण सांजचो तर व्हिडिओ एडिट करूंक पॉसिबल जावचें ना. आनी आमी ज्या प्लेसीर वचपाची आसा न्हय ती एमेझॉन आसा महाराष्ट्रान आसा.
सो थंय नेटवर्क इश्यू आसतलो, सो व्हिडिओ अपलोड करूंकूय पॉसिबल जावचें ना. परत आसले तशें गॅप पडटले त्या परस हांव आतां कितें करतलें, जेवतलें बी, व्हिडिओ एडिट करतलें आनी तेच्या मागीर ड्रेस अप पळयतलें कशें कितें आतां. ओके, सो चला तर गायज ही पळयात आमची लेफ्टी जेवपाक बसली. सो फ्रंट कॅमेरान शूट करता तेका लोकांक लेफ्ट हँड दिसतलो. सो जेवपाक बसले आमी आनी मम्मीन सुरवात सुद्दां केल्या. आतां हांव सुरवात करतलें. सो आयज आसा एक ड्रॉप करी आनी कल्ली फ्राय आनी खंय नुस्तें आसलें, कितें कितें सवनाळे न्हू, सवनाळे म्हणून नुस्तें आसलें ते करूंक ना, ते मे बी फाल्यां दवरलें आसतलें मम्मी. तर गायज हे पळयात एका लायनीन दवरला तुमकां दाखोवंक. सगळ्यांत पयलीं एक ड्रॉप करी आसा, सेपरेट काडला हांवें. ताती जे आसा ते एक आसा ते सेपरेट काडला दाखोवपाक आनी हुमण आसा आनी हांगसर आसा एक कल्ली. सो अशा तरेन जेवण आसा. सो गायज आमी न्हय जेवली मातशीशी बसली आनी तेच बरोबर आतां म्हटलें व्हिडिओ जो आसा तो कंटिन्यू करया. सो म्हाजे केस जे आसा न्हय ते वले आसा. सो आतां म्हटलें सोमतें सिरम लावन घेवया, कारण वले केस आसतनात मातशेशें सिरम लावपाक खूब बरें. सो अशें आसा हे पळयात. आनी सद्या हांवें म्हणटा तशें म्हाजो जो ऑल टायम फेवरेट शॅम्पू आसा तो लावपाक स्टार्ट केल्लो आसा. सो तेतून म्हणटा तशें म्हाजे केस न्हय एकदम बरें हे जाता आनी एकदम न्हय रफ जाल्ले. आनी आतां हांव सिरम लायतलें आनी जेवल्या उपरांत म्हाका न्हीद येवपाक लागली, कसली न्हीद येता हांगा. आनी केस बी धुले न्हय, सो तितून आनीक न्हीद येता सामकी. सो ड्रेस बीन हे करून दवरतलें हांव आनी मातशेंशें रेस्ट करतलें, मागीर व्हिडिओ बी एडिट करून तें कितें सांगता. सो हो आसा तो हे शॅम्पू, एक्चुली हो सिरम आसा. ओके, आय थिंक सो न्हय मिनी ब्लॉगान हांवें दाखयल्लें, सो हांव व्हिडिओ न्हय दाखयता. लॉरियल शॅम्पू आसा हो. सो कंडिशनर येता, सिरम येता आनी शॅम्पू येता. सो व्हडलो पॅक जो आसता तो हांव ऑर्डर करता. सो म्हाका यूज करूंक खूब बरें जाता. सो तुमकां म्हटलें दाखोवया. एक्चुली शॅम्पू खरोच बरो येता हो, केस बरे सामके स्मूथ जाता. तर सिरम आसा. सो आतां हांव मातशें सिरम लायतलें. लॉरियल पॅरीस म्हणून खालीच न्हय, फ्लिपकार्ट ऑर एमेझॉन जाल्यार तुमकां इजिली मेळटलो. भरपूरशे ऑप्शन आसा, जशे तुमचे केस आसा त्या टायपचे शॅम्पू आसा. सो इल्लेशें सिरम घेतलें हांवें, वास सुद्दां बरो येता. सो इयरिंग्स बीन काडली न्हय ती मागीर घालतलें. आतां हांव कांय करचें ना, आतां म्हाका न्हीद येता. एक तर जेवल्या उपरांत न्हीद येवपाक स्टार्ट जाता. केस बी वले आसा न्हू, तेतून आनी हे जाता. सो दाखयता तुमकां आतां ड्रेस. म्हाका कांयच कळना खंयचो घालूं. एक्चुली ऑर्डर बी केला ड्रेस हांवें आनी तो येवपाचो आसा. तो फाल्यां बीन येत जाल्यार मागीर ते यूज ना. म्हाका जाय आसलो आयज तो, पण म्हाका दिसना आतां येतलो. येयलो जाल्यार तो घालतलें हांव, नाजाल्यार मागीर आसा तेच घालप. असा फर्स्ट ड्रेस जो तुम्ही ऑलरेडी पहिला एक्चुअली हांवें घातला, एक बर्थडेक म्हणटा तसो एकदा घातलेलो आसा. आणि त्याच बरोबर हो असा सेकंड ड्रेस जो हांवें दिवाळेक घातलेलो. हो फकत एकदाच घातला दिवाळेक आणि हे दोनूय आसा. सध्या दोन ऑप्शनाक काढल्या, बाकी काढूंक जाय म्हाका दोन आनीक तरी. म्हाका कमेंट करून सांगात की हो घालू काय, म्हणजे खंयचो बरो आसा तो. सो तुम्ही कमेंट करून येता म्हणसर हांव बर्थडेक वचूनय येतलें. तर हे पळयात. तर गायज हांगसर हांवें न्हय ऑप्शनाक जे दोन ड्रेस दाखयले ते तुमी पयले आसतले, तरी आतां हांव म्हणटा तशें आनीक दोन काडटलें. सो म्हाका इजी जातलें आनी केसूय मातशें सुकोवंक जाय. सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ न्हय हांगसरूच एंड करता, नाल्यार भरपूर व्हडलो जातलो. आणि व्हिडिओ आवडलो आसत, रेसिपी आवडली आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. आणि सेकंड पार्ट सुद्दां पळोवपाक विसरू नाका, तो म्हटल्यार बर्थडे सेलिब्रेशन. सो चला तर बाय बाय.